आमच्या सुंदर अशा गावात दिवाळी आहा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो सुंदर वाठार हांगा पळोवनूच इतके एक मोठो एक खंय तरी मनाक बरें आनंद दिसता। असो सुंदर हो वाठार आमचो दिवाडी आमचे 2 पंचायती सामातास आनी गोलती नावेली। ज्या वेळार आमकां खबर आसा की आज जी कोविडा खातीर जी काही पॅन्डेमीक परिस्थिती जाल्या तातूंत खुबशे आर्थीक नुकसान खुबशे आमच्या लोकांक जाल्ले आसा आनी ते चिंतून हांवें कितें एक मनात धरलें की आमच्या संपूर्ण मतदारसंघात ज्यो 7 पंचायती आसा त्या 7 पंचायतींत जे आमचे शेतकरी भाव भयणी आसा ती आपली जी कष्ट करता शेतार वयता त्यांच्या खातीर एक कितें तरी तांकां फर्टिलायझर मोफत म्हाज्या तर्फे दिवचे अशें हांवें खंय तरी एक मनान विचार केलो आनी मागीर हांव सविस्तर आमचे जे हांगा म्हजे मित्र मंडळी आसा तेंचे कडेन चर्चा करून एक ठरयलें की आज आमी हो कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा। मतदारसंघातलो कुमारजुंव मतदारसंघातली ही सुरवात जावन आसा कारण सुरवात म्हणजे आमची गोलती आमची दिवाडीची सामातास पंचायतीच्यान मागीर आमी फुडें गोलती नावेली जावं इतर पंचायतींनी हो कार्यक्रम फुडें व्हरतले। आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शेतां खूब कडेन आसा आमी खूब कडेन शेतां पळयता पूण शेतान पीक रोवपी शेतां जी आसा ती आमकां हांगा खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा आनी खरें हांव तुमचे म्हणजे कौतुक करता आनी तोखणाय करता कारण शेतान काम करप म्हणजे सगळ्यांत कश्टकारी काम आनी ते तुमी आज मोठ्या उमेदीन करता। म्हाज्या समोर हांगा खुबशे जाण शेतकार आसा तितून एक लायव्ह शेतकरी बाबा आमकां हांगा दिसता जो खरो म्हणचे जाल्यार शेतांच्यान डायरेक्ट हांगा येयल्लो आसा अशे खूब शेतकरी हांगा येयल्ले आसा आनी त्या खातीर म्हाज्या परीन हांवें एक प्रयत्न केल्लो आसा की कितें तरी शेतकारा खातीर म्हजें एक कॉन्ट्रिब्युशन करचें त्या खातीर हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनान जी खत जरी मेळटा आसतलें ताचो टायमींग खंय तरी शेतकऱ्यांक वचपाक खंय तरी पावना कारण 3 पर्यंतूच ओपन आसता त्या खातीर हांवें चिंतलें की म्हाज्या परीन हें उपलब्ध करून दितलो शेतकऱ्यांक आनी म्हाका खात्री आसा की जे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा तितून ही सुंदर अशी शेतां हे आमचे सगळे शेतकरी भाव भयणी हांगा शेत उगयता आनी त्या खातीर परत एकदां तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी म्हाका हांगा पळोवपाक दिसता काही तरणाटे भुरगे सुद्दां शेतान काम करतात ते खरेंच अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट कारण आमचे वडील जरी काम करता शेतान तेज्या नंतर खरें म्हणचें जाल्यार हें शेत फुडें चलोवपाक जावं शेतान फुडें पीक काडपाक तर हे तरणाटे भुरग्यांची जबाबदारी आसा आनी तेवूय आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। आमी सगळे शेतकारांक समीर बाबान हे फुकट सारें वाटलां आनी तेणी खरेंच ह्या शेतकारांची तेणी काळजी घेतल्या ताका हांगा आमच्या गांवांत येवन सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून तेणी सगळ्यांक एक पोती दिल्या म्हणून देव बरें केलें।